सगळ्याक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आजची प्रेस ब्रीफिंग जे आसा ते सहकार निबंधक कार्यालयाची नवी वेबसायट आणि द ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सिस्टम आतांच 5-10 मिनटां पयलीं आमी लॉन्च केल्ली आसा. अत्यंत महत्वाचे इंटेन्शन उद्देश जर कितें जर आसत जाल्यार आमचें ऑफिस जें आसा, कार्यालय जें आसा तें पेपरलेस जावचें. त्याच प्रमाणे संपूर्ण जो कारभार जो आसा ते कारभार सगळो ई ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान जावचो, जेणे करून इंडिव्हिज्युअल सोसायटीज जे आसात आणि जे स्टेक होल्डर्स जे आसात त्यांचो वेळ जो आसा, मॅनपॉवर जी आसा आनी रिसोर्स जे आसात ते कमीत कमीत वापरप येवपा खातीर आजचो हो मुख्य आमचो फोकस आणि उद्देश जावन आसा. तातूंत भितर नवो संबंध जो डेटा जो आसा तो आज पासून आमच्या वेबसायटीचेर अपलोड जाल्लो आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान विविध जी सर्विसीस आमी दिवपाची आसा म्हणल्यार फायलिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 81, मागीर त्याच बरोबर सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 74, त्याच बरोबर प्रोसिडिंग्स ऑफ द ईच अँड एव्हरी एन्युअल जनरल मिटिंग्स आणि त्याच प्रमाणे ज्यो लोकांची ज्यो ग्रिव्हियन्सीस जी आसात त्यो ग्रिव्हियन्सीस ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन खूब महत्वाचो हो पोर्टल जावन आसा. आमच्यो सोसायटीची प्रत्येक सोसायटीची माहिती ही सोसायटी तेजो फायनान्शियल म्हणू नाकात किंवा हाऊसिंग सोसायटी जी आसात तांचो कारभार कसो आसा हो संपूर्ण ह्या वेबसायटीचेर अवेलेबल आसतलो. जे शेअर होल्डर्स जे आसात किंवा जे डेपॉझिटर्स आसात किंवा लोनी आसात ह्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जे आसा ते संपूर्ण एका क्लिकाचेर आमकां ज्या कडेन आमी बसतात थंय आमकां मेळपाक शकता. अत्यंत महत्वाचो विशय म्हणल्यार हे जे ऑडिट करपा खातीर आमी जे आज चार्टर्ड अकाउंटंट आमी एम्पॅनल्ड केल्ले आसात त्यांचे एंटायर लिस्ट ते त्या वेबसायटीचेर अपलोड आसात. जी प्रत्येक विके सोसायटी आसूं किंवा दूध सोसायटी आसूं किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसूं ह्या सगळ्यांचे ऑडिट जो जेन्ना जातले तेन्ना म्हणजे ऑनलायन सिस्टम म्हणल्यार प्रत्येक एक जाले नंतर नंबर वायज आमकां तांकां अलॉट करपाक मेळटलें आणि जेणे करून जो रजिस्ट्रेशन करपा खातीर आमकां मॅक्झिमम जो मॅन्युअली आमकां 45 डेज जो लागतालो तो हो सगळो प्रोसिजर त्याचो फॉर्म्स आमचो वेबसायटीचेर अवेलेबल आसात. ताका लागणारी जी फीज जी आसा ती तुमी फीज ऑनलायन रजिस्ट्रेशन फीज तुम्ही पेमेंट करपाक शकता आणि हो एकंदरीत जो प्रोसेस जो आसा तो मॅक्झिमम 10 दिसां भितर आमी तो कंप्लीट करपाक शकता. हांवें मॅक्झिमम 10 दीस कित्याक म्हणिल्ले आसात, घडये एखाद वेळ कंटिन्युअस 3 दीस आमची सुटी आसतात आणि घडये एखाद वेळ कारण फाल्यां ताका कोणी आरोप करचो न्ही की तुवें सांगिल्लें मॅक्झिमम 10 दिसां भितर आमी ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मेळपाक शकता. पण मॅक्झिमम म्हाका अशें मिनिमम आमकां 7 दिसां भितर आमचें एक एप्लिकेशन आमी फायनलायज करपाक शकता सब्जेक्ट टू द डॉक्युमेंटेशन प्रॉपर आसलें जाल्यार. आणि रजिस्ट्रेशना खातीर अत्यंत महत्वाची अशा परत परत आमच्या कार्यालयान येराझाऱ्या खूप जातात कारण बारीक बारीक गोष्टी बारीक सायनिंग ऑथॉरिटी सिग्नेचर ऑथॉरिटी जी आसात ते काही गोष्टी टायमार जायना आणि उरतात. म्हणून तुम्ही आमच्या ऑफिसा कडेन न येता डायरेक्टली ऑनलायन सिस्टमान तुम्ही जर आमचो एप्लिकेशन जर फॉर्म जर सबमिशन जर केलो जाल्यार हेजो आमी संपूर्ण जो आढावो आणि ताजो आमी निर्णय जो आसा रिजल्ट जो आसा किंवा रजिस्ट्रेशन जे आसा ते आमी विदीन 7 दिसां भितर आमी कंप्लीट करपाक शकता. ह्या प्रत्येक झोना भितर एक स्पेशल कोड आमी दितले म्हणजे गोवा RCS/ सेंट्रल झोन किंवा नॉर्थ झोन किंवा आमचो साऊथ झोन अशा तरेचो तांकां मशीन जनरेटेड ID तांची आसतली. आणि ह्या संदर्भात संबंध गोंयान ज्यो फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन जे आसात किंवा ज्यो हाऊसिंग सोसायटी जे आसात किंवा विके सोसायटी दूध सोसायटी जे आसात तांकां आपलो बिझनेस जो आसा तो सोयीस्कर आणि सोपस्कर जावपा खातीर आजचो मुख्य उद्देश ह्या आमी वेबसायटीचे रितसर लॉन्च जाल्ले आसात. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमकां या गोयचो मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचा पूर्णपणे पाठिंबा दिल्लो आसा. हेजे लिंक जे आसात ते सुद्धा लिंक आनी ताजो संवाद GL आणि NIC गोवा कडेन आमचे NIC MP आणि NIC भोपाल कारण ते आमकां सॉफ्टवेअर तांणी आमकां डिझायन तांणी केल्लो आसात आणि NIC गोवा आमचे मेन ब्लॉक जावन आसात
आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान आम्ही GLA कडेन आम्ही लिंक दिवपा खातीर आम्ही त्यांचे कडेन संवाद साधतले आणि ह्या दृष्टिकोनातल्यान परत एकदा या सहकार क्षेत्रांत जे मालगडे किंवा कार्यकर्ते काम जे करतात, जी सहकार क्षेत्र हे जगातले सगळ्यात व्हडले सहकार चळवळ जावन आसा, हे चळवळीक उभारी दिवची आणि ह्या सहकार क्षेत्राचेर लोकांचो विश्वास पयलो आशिल्लो तो विश्वास आता परत रिबिल्ड जावचो ह्याच उद्देशान ही सगळी आमी सर्व्हिस दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तुमच्या माध्यमांतल्यान हे मॅक्झिमम तुम्ही प्रसार करचो अशी कळकळीची विनंती हे सहकार मंत्री ह्या नात्यान तुमकां सगळ्यांक करता. देव बरें करूं. आय एम स्टेप ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड किंवा डिजिटल इंडिया किंवा डिजिटल गोवा म्हणपाक शकता. सर राशन कार्डाचे वन नेशन वन राईस जातले. ऑफकोर्स ट्रान्सपरन्सीक लागूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आज आमी केल्ल्यो आसात. फाल्यां सकाळी खंयची आणि टायम बाउंड सर्व्हिस म्हळ्यार ऑडिट अमके दिसा भितर आमी पळय सप्टेंबर आमचो लास्ट मंथ आसता, ऑडिट त्या मंथान ते जर पावपाकूच जाय. फाल्यां सकाळी आमकां कळटलें की ऑडिट ह्या संस्थेन केलें ना, कारण अश्यो कितल्योश्यो संस्था आसात ज्यांनी 4-4 वर्सां 5-5 वर्सां ऑडिट करूं ना, पूण तांकां आमी फॉर्मल रिमायंडर धाडटात, मागीर आमकां तांकां रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करचे पडटात. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जावपाक जायना आणि ट्रान्सपरन्सी येवची म्हणून एक मोठें आमी पावल आज मारिल्लें आसात. कोणाकूच आणि खंयच्याच दबावा सकल न येतना आमी हो निर्णय घेतिल्लो आसा. खरें म्हणल्यार हो निर्णय आणि खास करून सहकार खात्याच्या अभिनंदन करपाची गरज आसा. म्हजे सहकार निबंधक आणि ते सगळे स्टाफ जे जोडिल्ले आसात, आमचे सचिवा बरोबर परत एकदा डॉक्टर मुख्यमंत्र्यांचे हांव परत एकदा अभिनंदन करता आणि संबंध सहकार चळवळीन जे कार्य जे करता तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. तुम्ही आयदर तुमची स्वताची वेबसायट डिझायन करची जेणे करून तुमकां डायरेक्टली अपलोड करपाक शकता किंवा सायबर कॉफीचो तुम्ही वापर करपाक शकता. आणि मुख्य उद्देश तुमचो प्रश्न केल्लो जो आसा द ट्रान्सपरन्सी इज अ प्रायम मोटो ऑफ द गोवा RCS डिपार्टमेंट. सर पेंडिंग ऑडिटची खात्याची एन्क्वायरी बसयतली. ऑलरेडी बशिल्ली न्ही, ऑलरेडी आज काम सुरू केल्लें आसा. खुबशे जाणांक आमी नोटीस आणि त्या भिरांत येवन खुबशे जाणांनी सबमीट केले आसात. बट आमी तांकां लास्ट आमी डिसेंबर पर्यंत आमी तांकां टायम दिल्लो आसा, कारण कोरोनाचो हो पॅन्डेमीक वेळ आशिल्लो कारणान ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी थोडोसो तांकां वेळ दिल्लो आसा आणि तांचें कर्तव्य आसा की सगळ्यो काही गोश्टी जावपाच्यो. आणि प्रत्येक जो शेअर होल्डर जो आसा, तो भागधारक जो आसा, ताका जनरल बॉडीक प्रश्न करपा खातीर ओपन हो प्लॅटफॉर्म जावन आसा. फाल्यां सकाळी खंयचे सोसायटी एखाद्या डबगाईत जर गेली, बुडीत खात्यात जर गेली, फाल्यां सकाळी RCSाक कोणी न्हू ब्लेम करपाचें ना, कारण वी आर व्हेरी ट्रान्सपरंट अँड क्लियर पिक्चर टू द पीपल ऑफ द गोवा. सर इज अ स्टेप म्हणिल्लें आसा न्ही, वन नेशन हे ऑलरेडी आमच्या गोंयांत सुरू जाल्लें आसात. बट प्रामुख्यान कितें जाल्लें आसा की आमचे हो जी स्कीम जी आसा, बेनिफिट जे आसात, सगळ्योच फॅमिली जे आसा ते एक बरोबर गोंयांत येतात. थोडे गोंयांत कोण एम्प्लॉयमेंटा खातीर येतात. एक सदस्य त्यांचो थंय आसता किंवा 2 सदस्य हांगा आसतात आणि थोडोसो डिफिकल्ट जाता. सो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हज्या म्हायती प्रमाणे ऑलमोस्ट 45 जे बेनिफिशरी जे आसा तेंच्यांनी हे सगळे काही गोष्टी घेतिल्ल्यो आसा. सर लास्ट क्वेश्चन लोकोत्सवाची लोकोत्सव 100% जातलो हे म्हजें तुमकां सगळ्यांक उत्तर दिवप. कितले आसता सर पार्टिसिपंट एज नॉर्मल एज लास्ट इयर आमी कशें करताल तशें. कितले ऑलमोस्ट 600-700 आमचे हँडीक्राफ्ट स्टॉल्स असतात आणि पार्टिसिपंट जे असतात ते ऑलमोस्ट 1200 असतात. व्हेन्यू विल बी द सेम. व्हेन्यू विल बी द कलाकार. सर फाल्यां गोवा लिबरेशन डे सो आर्ट अँड कल्चराच्या वाटेन कितें प्रिपरेशन आसा? आर्ट अँड कल्चरच्या बरोबरूच आज एज अ कोर कमिटी मेंबर म्हणून हांव गोंयचे 60 वर्साची गिरक महोत्सव जे आमी वर्स मनयतात तातूंत एक प्रमुख मेंबर जावन आसात. आणि ह्या संदर्भान गेली कित्येक दीस जाले ह्या आमी प्रिपरेशन फूल स्विंगाचेर केल्लें आसा. राष्ट्रपतीची जवळ जवळ 19 तारखेक 12 सुमार लँड जाता आणि तदनंतर दाबोलीच्या एअरपोर्टा वयल्यान आमचे युनिव्हर्सिटीचे हेलिपॅड जे आसा ते हेलिकॉप्टरान थंय लँड जातले आणि स्ट्रेट राजभवनाचेर सांजच्या वेळाचेर बरोबर 5:45 वरांचेर आमच्या आझाद मैदानाचेर पुष्पहार अर्पण करून 6 वरांचेर आमचे पणजे जिमखाना कला अकादमी लागसर जो ग्राउंड जो आसा ताचेर सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि रितसर आमचे उद्घाटन सोहळो समारंभ जातलो. ह्या संदर्भान आमची स्टेज सेटअप त्याचबरोबर सेक्युरिटी जे कन्सर्न जे आसात ते आज सुद्धा आमच्या कला अकादमीन पुलीस DIG जे आसात आणि वेरियस जे पुलीस ऑफिशर्स जे आसात ते
ताजी रिहर्सल करीत असतात, तांचे ब्रिफींग करीत असतात. आमचे सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन जाल्लें आसा. जवळ 120 कलाकारांक घेवन तातूंत भितर स्वागत गीत आणि कार्यक्रमाच्या ताजी रंगीत तालीम आज सांजे त्याच पणजेच्या मेन स्टेजीचेर जातली. कसो तरेचो रुपरेषा आसतली हें सगळें आमी डिरेक्शन्स मुख्यमंत्रीच्या फुडारपणा सकल आज दिल्ले आसात. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान एकंदरीत हो जो हिरक महोत्सव जो आसा, मुखावेले 1 वर्साचे कारकिर्द जी आसा, ताजे प्रोग्राम 26 जानेवारी जे आसा तातूंत सगळ्या तालुक्यान आमी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आनी खास करून ह्या संदर्भान आमी बरे तरेचो एक फ्युजन टायप म्हळ्यार जी गोंयची कला ज्यो आसा, ज्यांनी ह्या सुटकी झुजारी खातीर वेगळे वेगळे आमचे मुखार प्रसंग आयिल्ले आशिल्ले, ताजे बोल एक डॉक्युमेंटरी सुद्दां आमी 10 मिनटांची डॉक्युमेंटरी दाखयतले. सुंदर अशें हें कंपोजिशन आनी एक सांस्कृतीक मळाचेर आमी एक कंपोज केल्लो आसा. तो लायव्ह स्ट्रिमींग ताजें संपूर्ण तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी करतले अशे तरेचे आमी ऑलरेडी ठरयलेले आसात. 26 तारखेक संपूर्ण तालुक्यान होच कार्यक्रम आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि तदनंतर संपूर्ण 1 वर्साच्या कारकिर्दी भितर नवे कार्यक्रम आमी अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री, विविध राज्यान आमी मनयतले, जाणून करून गोंयची आयडेंटिटी इन पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ द टुरिझम दृश्टिकोनांतल्यान ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचे रूपरेषा विविध तरेचे ते कार्यक्रम किंवा वेगवेगळे स्टेटीचे जे फेस्टिवल्स असतात किंवा नॉर्थ झोन फेस्टिवल असतात, साऊथ झोन कल्चरल सांस्कृतिक केंद्राचे त्यांचे फेस्टिवल्स असतले किंवा वेस्ट झोन सांस्कृतिक केंद्राचे सांस्कृतिक कार्यक्रम असतले, त्यांचे मोठे जेन्ना कार्यक्रम असतले त्याच्या वेळाचेर आमी प्रोमो दाखयतले. आमची जे गोंयची पद्दती, जे जेवण पद्दती जी आसा ती जेवण पद्दतीची सुद्दां डिस्प्ले आणि त्याची टेस्ट जी आसा ती संबंध भारता भितर आणि विविध इंटरनॅशनल जे टुरिस्ट जे आमचे भारतान येतात तांकांय हो सगळो मेजवानी जावची अशे तरेचे आमचे रूपरेषा आसा. ह्या संदर्भात आमी केंद्र सरकारा कडेन जो फायनान्शियल जो एक्सपेंडिचर जो आसा तो आमी मागिल्लो आसात आणि ऑलमोस्ट केंद्र सरकारान गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या प्रमाण आमकां तो दिवपाचो ठरयल्लो आसा. कारण गोंय अशें एक चिमुकलें राज्य जातून एक सांस्कृतीक वर्सो जावन आसा आणि तो सांस्कृतिक वर्षा खातीर आणि आमचो सुंदर असो प्रदेश काम स्टेट म्हणून आज खुबशे कडेन आमी पळयतात आणि टुरिझम सेक्टराक नंबर 1 स्टेट आमी परफॉर्म करतात. अशे तरेचे एवॉर्ड्स वेगळे एवॉर्ड्स आज आमकां मेळिल्ले आसात. तातूंत भितर आनी फ्लाय हाय जावपा खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी उपाय योजना आमी मुखार घेतले आणि डॉक्टर प्रमोदजी सावंत त्यांच्या फुडारपणा सकल हे हिरक महोत्सव मुखार व्हरपा खातीर ताणू करून तातूंतल्यान नवे टुरिझम बुस्टिंग किंवा बाकीचे वेगळे जी येणावळ जी आसा ती येणावळीच्या माध्यमांतल्यान आमी स्ट्रेंथ गोंयची ट्रेजरी जी आसा ती कशी स्ट्रॉंग करतले ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो हो प्रयत्न जावन आसा. डॉक्युमेंटरी जी केल्या म्हणल्या न्ही ती खंयच्या लँग्वेजीन आसा? ती कोंकणी लँग्वेजीन आसा. तातूंत भितर मराठी आणि हिंदी ह्या तिनूय लँग्वेजीचो आमी वापर केल्लो आसा. कारण ज्या वेळाचेर म्हणजे कदंबाकालीन आशिल्लें, आर्य आशिल्ले, त्या वेळाचेर छत्रपती शिवाजी महाराज मुखार येल्ले आशिल्ले, म्हणजे हे सगळ्या कडेन आमी कोंकणी, मराठी आणि हिंदीन सुद्दां आमचें कंपेरिंग सुद्दां तशेंच आसतलें आणि ही डॉक्युमेंटरी सुद्दां त्याच पद्दतीन आमकां केल्ली आसा. कारण गोंयच्या सांस्कृतीक किंवा गोंयची इतिहास जो आसा तो सगळ्या कोंकणी लँग्वेजीन खबर आसा आणि ताजो थोडोसो हें जावचो, ताजो प्रसार जावचो म्हणून काही गोश्टी आमी ते केल्ल्यो आसात. सगळे स्वातंत्र्य सैनिकांक आमी आदाराचें स्थान दिल्लें आसात. त्याचबरोबर सगळे वेगवेगळे पॉलिटिकल जे पार्टी जे आसात तांकांय सगळ्यांक आमी सहभाग करून घेतिल्लो आसात. त्यांचे परमिशन आमी त्या जनरल कावन्सिलाच्या मिटिंगेक भितर आमी घेतिल्लें आशिल्लें. ऑलमोस्ट 35 मेंबर्स सुद्दां ह्या कमिटीचेर नियुक्त केल्ले आसात. त्यांच्या माध्यमांतल्यान हो कार्यक्रम सबंद 1 वराचो यशस्वी जावचो अशें जातलो आणि तुमचो सगळ्यांचो सहभाग आणि पार्टिसिपेशन आसचें अशें हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. सेंटरासून कितले अमाउंट हां कितें म्हणटा? अमाउंट कितलो आसतलो? ऑलमोस्ट आमी 100 crores आमी डिमांड केल्लो आसा.